धोंडा पळय लहराईचे ते व्रत करून उपास करून त्या उत्सवाक सहभागी जाता थंयसर. आतां हे टुरिजम डिपार्टमेंट आपल्या हातीन घेवन हे कितें थंय जात्रेचो कितें रोड शो करपाच्या फॉरेनरांक आनी फॉरेनरांक हाडपाच्या थंयसर. कशा रितीन खंयच्या हितून आपूण सहभागी जावप. आनी त्याहून मोठी अजापाची गजाल म्हणजे जे देवूळ लयराईचे पळय आसा पळय आनी ज्या जाग्यार होमकुंडा हो भाग पयलीं मायनींग लिजान येता आनी मायनींग लिजान येयल्ल्या कारणान तो भाग त्या लोकांनी गांवच्या पेटिशन घातला हायकोर्टान. अरे आमच्या मुख्यमंत्र्याक टिळकान विचारलेले डोके ठिकाणावर आहे का म्हणून इंग्रजांक. आतां ह्या मुख्यमंत्र्याक विचारपाची पाळी येयल्या डोके ठिकाणावर आहे का म्हणून तुजे. अरे तांकां तेच ट्युरिजमा अंडर लयराईचो जत्रोत्सव घेवच्या पेक्षा जर तुवें तर सांगलेले की बाबा ती जमीन लिजा ना पळय ती आपूण भायर काडटा ह्या बजेटान प्रोविजन करून जाल्यार तुका वालोर आहलो. कसले उलयता दिंडी उत्सव ताका म्हत्व आहा ताका पारंपारीक सगळे तेचे देवाचे थंयसर रिच्युअल्स सगळे फिक्स केल्ले आहा. तितून तुमी कितें करतले. आयज पळय आमी ल्हानपणाचेर आमकां याद आहा आमी शिवोले गांव म्हाजो शिवोलच्यान आमी वागातोर कालांगूट सायकलींनी भोंवताले. बिचाचेर खंयच्याय मुक्त भोंवपाक मेळटाले. आयज बिचाचेर पांय घालतलो जाल्यार ह्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान पयशे लायले. सामान्य मनशाक गोंयकाराक सगळ्यांक पयशे लावन दवरले. आनी अशा रितीन तुमी जर हे उत्सव तर हायजॅक करपाक लागले जाल्यार ह्या शिरगांवकारांनी आनी मडगांवची दिंडी दामू नायक आतां अध्यक्ष जाला त्या दामू नायकान बी आतां ह्या सगळ्या फुटींगपणा कडेन लक्ष दिवपाची गरज आहा. आपल्याच पक्षाच्या विरोधान आतां उबो रावपाची गरज म्हाका दिसता ताका येवपाची आहा फुडें सगळें. आनी हांव कितें आसा चड आयज घेयना बाकीचे म्हाका विशय संबंदीत ना. आतां खोलान हांव ट्रान्सपोर्टाचेर उलयता. ट्रान्सपोर्ट पळय जो विशय आहा पळय तेचेर मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की बजेटरी प्रोविजन आहा ते 339.79 क्रोसाचें केलां. बरी गोश्ट आहा केला पळय ते. आतां हितून म्हाजी बस येवजण म्हणून पळय जी केल्या ती खंय चड रुटांचेर खंय इंट्रोड्यूस करतले. आनी 13 तारखेक जी मिटींग जाल्या मार्चाचे मुख्यमंत्र्यान आनी तुमकां सांगलेलें पळय की ते मिटिंगेनूय मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें की एप्रिलाची 30 तारीख पर्यंत सगळे 1460 बस ऑपरेटर त्या स्किमी अंडर या. म्हणून आतां परत एकदा प्रश्न पडटा मुख्यमंत्र्याचे डोके ठिकाणावर आहे का म्हणून. कारण ह्या स्किमीक मुख्यमंत्री 8 कोटीचे प्रोविजन करता हांगासर. आतां 8 कोटीचे प्रोविजन करता हेच्या फाटलो तुमकां आतां एक लॉजीक सांगता सादें लॉजीक सांगता सबंद गोंयकारांक तुमच्या माध्यमांतल्यान की तुमकां कळटलें मुख्यमंत्र्याची पळय कॅपेसिटी आनी लायकी कितली आहा पळय ती विचार करपाची. आतां फ्युअल सबसिडी जी आमकां सरकार दिता त्या फ्युअल सबसिडीक 3 रुपीज पर किलोमिटर म्हणजे 3 रुपया पर किलोमिटराक सरकार आमकां दिता. तिका बजेटरी प्रोविजन 18 कोटीच्या 18 कोटी 3 रुपया पर किलोमिटर दिता तिका. आतां हांगासर सरकार कितें म्हणटा 1460 बसकारांक म्हाजे बसी अंडर हाडटा. आतां म्हाजे बसीच्या स्किमी अंडर अर्निंग कितले येता बसकाराचे केन्ना केन्ना 26 रुपया येता केन्ना केन्ना 20 रुपया येता केन्ना केन्ना 22 रुपया येता. आतां 26 रुपया सुद्दां जर येयले जाल्यार सरकारान एचवर्ड प्रायस कितलो दिला 34 रुपया दिला. आतां 26 रुपया आनी 34 रुपया हेच्या मदीं गॅप कितलो येयलो 8 रुपया येयलो. 8 रुपया सरकार घालपाक 8 कोटीचे प्रोविजन आनी 3 रुपया पर किलोमिटर दिवपाक कितले करचे पडटाले 18 कोटीचे प्रोविजन. आनी 8 रुपया 8 रुपया मागीर ते 9 10 जातले सोडून घाल 8 रुपया म्हणजे निव्वळ थट्टा 8 रुपया दिवपाक सरकार 8 कोटीचे प्रोविजन म्हणजे कितें तोंडाक पानां पुसा. म्हणजे त्या स्किमी अंडर तुमी आतां त्याच पुरते या पयलींची सबसिडी इसरा आनी हांगा येवन परत झक मारा परत भीक मागोंक कट्ट्यो घेवन मागीर बसा. ही परिस्थिती हो एडवायस मुख्यमंत्र्याचो आमकां. दुसरी गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें की मुख्यमंत्री सहायता बस येवजण करता काय कोण. आतां मुख्यमंत्री सहायता येवजण हितून खंय ओन्ली इलेक्ट्रीक बसी हाडप हेका 10 कोटीचें प्रोविजन केलां मुख्यमंत्र्यान. म्हाका दिसता कितें मुख्यमंत्र्याक खबर ना आसतली किंवा तेच्या एडवायजरांनी ताका सांगूंक ना आसतलें की 1.5 कोटीची एक बस येता इलेक्ट्रीक बस पळय जी आहा ही 1.5 कोटीची एक येता. आतां मुख्यमंत्री तर बसकारांक तर ह्या येवजणे सकयल तर हाडटलो जाल्यार खुबश्यो बसी आहा पोरण्यो जाल्ल्यो पण तांकां 1.5 कोटी दिले जाल्यार 10 कोटी कितले जाणांक पावतले जवळ जवळ 2-3 जाणांक पावतले. म्हणून म्हाका अशें दिसता मुख्यमंत्र्यान आतां एकूच जात्रा उरल्या शिरगांवची फेस्तां काले बिले सगळे जाले म्हणून शिरगांवच्या जात्रेचेर बरें ताका प्रेम आहा. काल ते ट्युरिजमा अंडर हाडपाची आनी घोशणा केली म्हणटकच कळटा प्रेम आहा. म्हणटकच तो आतां जात्रेक भोवन म्हाका दिसता थंय बसी घेतलो इलेक्ट्रीक बसी आनी ह्यो म्हाका दिसता वाटपाचो आमकां बी फुडें जात्रेंतल्यो बसी. हय दिसून येता हे बजेटरी प्रोविजन जर पयलें जाल्यार.
कितें मागीर KTCच्यो बसी आहा पळय त्यो खंय डिझला वयल्यो टप्प्या टप्प्यान कमी करता खंय आनी CNG वयल्यो आनी चार्जिंग बसी हाडटा खंय. आतां तुमचे कडेन एक बस घेवपाक जावना तुमच्या पयशांनी, स्वताच्या गोवा सरकारच्या पयशांनी घेतल्या जाल्यार येवन बाबा सांगा गोंयकारांक पळय इतले आमी आरोप करता, इतले तुमकां धुता, तरी तुमकां लजूच ना. EV ट्रान्सप्लानाच्यो बसी हाडटा, लोकांची भुरगीं काडलेली हे पसून व्हडली करता हैदराबादच्यो, आनी त्यो स्मार्ट सिटीच्या नांवार केंद्र सरकारच्या पयशांच्यान त्यो 10-20 बसी हाडल्या. गोवा सरकारान अजून पर्यंत एक बस घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यान साहेबान आमकां सांगचें गोंयकारांक की आमचें तोंड तरी बाबा बंद जातलें. मागीर खंय मुख्यमंत्री सहाय्य टॅक्सी येवजण खंय ओन्ली EV, फक्त इलेक्ट्रीक गाडयांक खंय तिकाय 10 कोटी बजेटरी प्रोविजन. आतां हांगासरूय परत EV जी टॅक्सी आहा पळय एका जवळ जवळ 15-16 लाख 15 ना हांव कमी जावन 23-22 लाख EV टॅक्सीक पडटा फाल्यां जर घेतलो जाल्यार. आनी 23 लाख 10 कोटी जवळ जवळ आतां 30-35 हजार राज्यान टॅक्सी आहा. कितल्या जाणांक 10 कोटी पावयतलो पळय हो एक हांगासर प्रश्न चिन्ह. आतां मागीर तेणी कितें सांगलें की पर्वरी जे मार्केट कॉम्प्लेक्स आहा पर्वरी तितून हेड ऑफीस जुंता हावजाचें शिफ्ट जातलें म्हणून. आतां म्हाका प्रश्न पडटा की तो मार्केट कॉम्प्लेक्स पूर्ण जावन म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं पळयता आनी थंय शिफ्ट करपाचें आसलें 2 वर्सां जालीं. पूण थंयचो डायरेक्टर जो आहा पळय अभिषेक परिमल हेणी थंयसर वचोन वास्तू पयली खंय तेका वास्तू प्रमाणे ना म्हणून हेणी सगळी फोडमोड करपाक लायल्या आनी तेचेर थंय अवाढव्य खर्च चालू आहा. आनी मुख्यमंत्री बजेटान घोशणा करता की थंय शिफ्ट करपाची. हे कितें म्हणून बजेटान घोशणा करपाची, कितें कारण आहा हेका. मागीर बिचोली बस स्टँडाक खंय 6 कोटी दिता सरकार, म्हणटकीर बिचोली बस स्टँडाक केन्ना जातले 6 कोटी मोडून ते म्हाका प्रश्न चिन्ह, कारण अजून ते पत्रेत मारलेले सगळे दिसता. मागीर बस टर्मिनल जे आहा ते PPP मॉडेलाचेर खंय 4 बस स्टँड घेता म्हणजे सरकार परत दाखोवन दिता की स्वयंपूर्ण ही फक्त घोशणा आहा. PPP मॉडेलाचेर म्हणजे कोणाक तरी धरून हाडचो पडटा. आनी जे वास्कोचे बस स्टँड आनी मडगांवचे बस स्टँड, वास्कोचे बस स्टँड 2012तल्यान ह्या लोकांनी फोडून पळय दवरला सगळे, ते हांकां पूर्ण करपाक हेंचे कडेन पयशे ना म्हणून आतां खंय तरी हे मारगांव बस स्टँड आनी वास्को बस स्टँड PPP मॉडेलाचेर करपाचो हांचो विचार आहा. आतां हे सगळे ओवरऑल जर पळयले त्या मोविन गुदिनो बद्दल तर नच उलयल्लें बरें. तेणी ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सारकें इकपाक काडला सगळें कळ्ळें न्हू. म्हणून तुमकां ते सांगता कितें की मोविनान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्टरांक भोंवपाक हाडलेली जीप मोविन गुदिनो आपल्या ताफ्यान घेवन भोंवता, आपल्या वांगडा घेवन भोंवता आनी तितून फोटोग्राफराक बसून भोंवता. ती मागीर जीप बी ITO म्हणून नांव बरयल्ली दिसली न्हू, तितून भितर कोण आसता मोविनाचो फोटोग्राफर. बसवाले आवडे धांवता मागीर वरां बिरां सांडून ITO येयले म्हणून थंयसर. असले लायकीचे हे मंत्री की ITO इन्स्पेक्टरांक जीपी हाडलेले मागोवन घेता. मागीर इन्स्पेक्टर जे पळय आहा पळय तेंचे प्रमोशनां ह्या लोकां कडेन जायना करपाक. डिफंक हेड क्लार्क आहा तेंचें प्रमोशन जायना. नॉर्थ गोवा एनफोर्समेंट रेव्हेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफिस त्या ऑफिसान हेंचे कडेन हेड क्लार्क आनी प्रॉपर स्टाफ दिवपाक जायना. कितें 4 इन्स्पेक्टर हेणी चॅकपोस्टार घातले. अजून पर्यंत प्रोटोकॉल जो आसलो डिपार्टमेंटाचो 3 इन्स्पेक्टर आसताले चॅकपोस्टाचेर, हेणी 4 इन्स्पेक्टर ते घातले. म्हणून तेणी काम कितले दीस करप 8 ते 9 दीस करप. आनी जो ऑफिसान काम करता तो सुटयो सोडल्यो जाल्यार 20-25 दीस काम करता. अशा रितीन हांगासर सगळी उलाढाल चल्ल्या. आनी अशा तरेन म्हणून तेका लागून कितें आहा शिगम्यांक लागून शिगम्याचो बरो सिजन आहा दिसांनी म्हणून हांव ते शिगम्याचेर पळय ज्यो रिकॉर्डी बी म्हणटा पळय म्हणजे काही गोश्टी पळय शिगम्याचेर पळय त्यो म्हणटा तेचेर हांवें ते 1-2 वळी बरयल्ल्यो. कितें म्हणून की प्रमोदान केल्या मुगा गाठी, मोवीन मागता शागोती, काबराल मळटा पीठ आनी संदीप देसाय भाजता भाकरी. ही म्हाजे बशीची वेवस्था. परत एकदां म्हणटा प्रमोदान केल्या मुगा गाठी, मोवीन मागता शागोती, काबराल मळटा पीठ आनी संदीप देसाय भाजता भाकरी. कळ्ळें न्हू. आतां पयर तुमकां मिडिया ते दाखयले पळय मोवीन गुदिनोन दाखयले सरकारी भाडे आनी ड्रायव्हराची उदरगत दाखयल्ले मरे त्या दिसा तुमकां. हे सरकारी भाडे म्हणजे म्हाका काय कळोंक ना. आनी इन्स्पेक्टरांक विचारले सरकारी भाडे म्हणजे सरकार भोंवतले काय म्हणून टॅक्सीनी. हे कशें येवपाक जाय ही स्लोगन पळया. ही खरी म्हटल्यार प्रवाशाचे भाडे आनी मोविनाची उदरगत म्हणून आसूंक जाय. हितून ड्रायव्हराची उदरगत न्हू. प्रवाशाच्या भाड्या फाटल्यान हे एग्रिगेटराचे कमिशन पळय जे आहा ते ड्रायव्हराक वयचे ना, ते मोविनाक वयतले. म्हणून मोविनान कित्याक प्रवाशाचे भाडे आनी मोविनाची उदरगत ही घोशणा करपाची आहा हांगासर. मागीर आनीक घोशणा आहा पळय एप एग्रिगेटर के फोके मोविन एकदम ओके.
कळ्ळें न्हू. एप एग्रिगेटर केक ओके, मोवीन एकदम ओके. मागीर आतां कितें जालें, काल आमी चॅकपोस्टाचेर तुमकां सांगलेलें पळय, काल आमी निर्णय घेतला की आतां चॅकपोस्टाचेर धडक दिवप म्हणून. 2 वरांक फक्त आमी काल चॅकपोस्टाचेर राती वचून रावले. आनी सुदेश आमचो न्यूज बी सगळो येयला. 15,000 आमी कलेक्शन केले. 15 अनधिकृत. तुमी मनशांनी कितें कोणाचो टॅक्स बिक्स घेतलो काय म्हणून, टॅक्स बिक्स सगळो थंयसर भरपाक आमी दिलो. आमी कोणाक ऑब्स्ट्रक्शन करूंक ना. जे पळय बेश्टे पळय अनधिकृत मार्गान पळय पयशे दिवपाक पळय येता पळय कितें, ते आमी 2 वरांक 15,500 कलेक्शन केले. 500 रुपया मागीर जेवणाक मोडले म्हणून 15,000 सांगता. कळ्ळें न्हू. आतां थोड्या दिसांनी आझाद मैदानार बी प्रेस घेवचे ना आमी. मातशें जोडटा चॅकपोस्टाचेर वचून पादेशर पळय जाल्यार पळय ते मागीर प्रेस बी तुमकां बऱ्या हॉटेलान घेवया. सुदेश सांग फुडलें. काल आमी हांगासर एजिटेशन केलें, पूण आमची दखल कोणी घेवंक ना, ती घेवकूच ना. पूण आमी सांगूंक सोदता, आयज जे गोंय चलता हेजो ट्रेडमार्क म्हणजे एग्रिगेटर. कसल्याय धंद्याचो एग्रिगेटर तयार जाता. आयज EV मोटर्स पळया, तो तेणी 50-60 कितें बशी हाडल्या, तो एग्रिगेटर. म्हणजे हो एक मनीस भायलो बेंगलोरचो येवन हांगा जोडटा आनी 10 जाणांचे गोंयकाराचे बसवाल्याचे पोट मारता आनी हे तेंचे कडसून खोके बॅगा घेता. म्हणजे एग्रिगेटर. म्हणजे हो धंदो चल्ला. आतां पळय म्हाका जाल्यार दिसता बिल्डर हे एग्रिगेटर हांगासर, टॅक्सीवाल्याचेय एग्रिगेटर. आतां 2 व्हिलर ते भाडे मारता तेंचोय कोणी येतलो बरो, बऱ्यो हाडली डॅविडसन तेजोय एग्रिगेटर हाडटले. फाल्यां म्हाका दिसता आमच्या भुरग्या बाळाचें कितें आसा आमकांय पोसपाक एग्रिगेटरूच आसतलो. कित्याक आतां ते इलेक्ट्रॉनीक हे ते दिता, आमच्या भुरग्यांक ते प्रिपेर करता. म्हाका जाल्यार दिसता अरे ती भुरगीं शिकलेलीं आसा, तांकां जॉबाचें प्रोविजन करा. आयज UP बिहारचो एक कॉन्स्टेबल जालो आमच्या गोंयांत. फाल्यां अशे भायले कितलेच जातले कॉन्स्टेबल आनी ते आमकां गोंयकारांक दांड्यांनी मारतले निमाणे वता गोंय सोडून म्हणून. कित्याक गोंयकारांक म्हणटा तो कितेंच हक्क ह्या सरकारान दवरूंक ना. हांव सांगूंक सोदता आयज युनिटी आमी सगळे एकठांय येवचे. ते NGO बाबडे तांकांय बडयले, ते कितें करता तांकांय काबार करूंक सोदता. फुडें म्हाका दिसता ही तुमची मिडिया तुमच्याय फुडल्यान ते येवचे ना. कितें ते इलेक्ट्रीक मिडिया टायप कितें कशें उलयतले ते तुमचे कडेन म्हाका दिसता कॉन्फरन्साचेर उलयतले. कितें तेन्ना हांव सांगूंक सोदता पळया गोंयकारांनो जागे जाया. काल आमी 2 वरांक भोंवले. 2 वरांक आमी पळय 15,000 हाडले, 500 रुपयाचे जेयले थंय. आनी थंय अशें आहा चॅकपोस्टार पयशे अफाट येता. हांव बसकारांक सगळे सांगूंक सोदता आमी पादेशेर जाल्ले आसा त्या मडगांवचे केपेचे बसकार थंय रातचे वयचे. कित्याक बशींनी जर कांयच मेळना थंय सहज 5-10 हजार मेळटा. ह्या चॅकपोस्टाचेर वचा उबे राव. हे आमचे नवे बजेट बसकाराचे. हांव सगळ्यांक सांगता बसकार आतां पादेशेर जाल्या. आतां ही स्कीम आमची नोटिफाय केल्ली स्किमीचे जर आमकां पयशे दिवंक जायना जाल्यार ही आमची बस नोटिफाय करी नासलेली स्कीम हे कशे पयशे दितले. फाल्यां ती टडाक करून बंद उडयतले. हे हांगा डिवायड एंड रूल चल्ला. तांकां दिले आमकां सेपरेट केले. हे सगळ्या धंद्यान टॅक्सीवाल्याचे तेच चल्ला. सगळे आयज तुमी जर पळोवंक वयशा जे पुर्तुगेज टायमार जे गोंय आसले ते गोंयच उरोंक ना. ते तसले मिनिस्टर MLAच उरोंक ना. म्हाज्या लायफान म्हाका आतां 60 वर्सां जातलीं फुडल्या वर्सा. पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदता ह्या आमच्या लायफान आमी ह्या पळय 10 वर्सांक पयला गोंयान दिवाळी हे आमी केन्नाच पळोवंक ना. हांकां दिसता कितें एक म्हूण आसा गांवची व्हंकल कुड्डी भायर ती बरी. कशें आमचें हें सरकाराचें जालां. हांकां एवॉर्ड बिवॉर्ड भायले मेळटा. हो सरकार बरो, तो CM ताका दिलो एवॉर्ड. पूण हेंचे हेच दिता एवॉर्ड. हांगासर जर परिस्थिती गोंयची पळयची लोकांची जाल्यार लोक सगळे काबार जाल्ले आसा. तेन्ना हांव चड उलयना कित्याक उलोवंक वचत खूब आहा. एकूच म्हाजें लास्ट सांगप गोंयकार जे धंद्यान आसा तेंच्यांनी एका बॅनराचे सकयल येवचे. आमीय तांकां सपोर्ट करता. सगळे गोंयकार टॅक्सी मोटर सगळे जे पळय एग्रिगेटरांक हे दिवंक सोदता तांकां आमी दिवच्यो न्हू. आमी येवया रस्त्यार. येते हे बुडकुले आमचे मिटर आहा. आदी गाडी इकली जाल्यार तो ट्रान्सफर जातालो मिटर ताका दिवंक मेळटालो आमकां. हें आतां उरोंक ना. हें इलेक्ट्रॉनीक मिटर. तो मिटर पिड्ड्यार जालो चल दूर घरा. आनी हें अशें जें चल्लां ही सरकाराची लूटमार चल्ल्या. हांव प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या वोटराक सांगूंक सोदता जागे जाया.
27 इंची जागा हांकां दाखोवन दिया आनी गोंय सांबाळून घेया. चड उलयना, हात जोडून मागताय पळय सगळ्या वोटरां कडेन आनी सगळ्या गोंयच्या धंदेवाल्या कडेन एकठांय येवया, भेदभाव सोडया, डिवायड एंड रूल हो काबार करून दवरया गोंयांत आनी आमी गोंयकार म्हणून जगोया. ही 2 उतरां सांगून हांव तुमकां मिडियाक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. पळय कशें आहा न्हू, चॅकपोस्टाचेर कितें हाचेर सगळ्यो ट्रक येता, लॉरी येता, त्या प्रमाणे टायरा प्रमाणे पयशे धाडलेले आसता. 100 टायराचे अमके पयशे, 10 टायराचे अमके पयशे, त्याच्याकून मायज टायराचे अमके पयशे. म्हणटच थंय एंट्री म्हणून दिली वयता. प्रत्येक चॅकपोस्टाचेर कितें आहा, येवपाक आनी वचपाक एंट्री दिली वयता. ते एंट्रीचे पयशे कोणाकूय सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करता, कोणी ते वयचे. पळय आतां थंय वचून ते पयशे दिवंक येताना धांवन व्हिडियो काडले, मिडियान काडले आनी कोणी काडले, हे सोडा सगळ्याक. आतां कितें आहा, काल सरकारचें बजेट सरकारान घोशणा केली. आतां आमचें बजेट आमी धाडलें. आमी ह्या चॅकपोस्टाचेर आतां वचपाचें. राती आमी एक उदाहरण सायड करून जाय. पयलीं 2-3 वरां आमी दोडामार्ग चॅकपोस्टाचेर रावले, थंय ट्रॅफीक कांय नासलें. मागीर आमी पत्रादेवी येयले. पत्रादेवी फक्त 2 वरां 15-15.5 हजारांनी. तर ताका लागून कितें आसा, सगळ्यांक म्हाज्या गोंयकारांक आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा ऑलरेडी वचपाक सुद्दां. कित्याक लागून हें आतां करचे पाळी येयली की जे सरकार ह्या करप्शनाच्या माध्यमांतसून वयर पर्यंत पयशे वयता, ते पयशे खंय तरी बंद जावपाक जाय. हेचे हकदार आतां आमी आहा, म्हणून हांकां आमी ते दाखोवपाक ही सगळी पावलां उखललेली आहा. तुमी सगळें एका बॅनरा अंडर यो म्हणटा, सो तुमी फुडें व्हडलो प्रोटेस्ट करपाचें अशें कितें प्लॅन आहा तुमचें? पळय कितें आसा न्हू, लोकांचेर डिपेंड आहा. लोकांनी भायर सरपाक. आतां शिरगांवकारांनी तुमकां सांगलें, लिजांची जमीन मायनींग लिजान आहा पळय, तेन्ना गांव उठपाची गरज आहा. तेंचो उत्सव हायजॅक करपाक हे सोदता. म्हणटो अशा रितीन आपली संस्कृती आनी आपलो गांव जर सांबाळटले, लोकांनी उठपाची गरज आहा. फक्त कित्याक TCPचेर शैलेन आमचो स्वप्नेशान मोर्चा येयलो म्हणून जायना, TCPचेर किंवा तामणकारान बशीचेर उलयलो म्हणून जायना. हे सगळ्या क्षेत्रांनी सगळी वाट लागलेली आहा, कळ्ळें न्हू. म्हणून ताका लागून आतां पळय तुमकां तेंच सांगता. कितें आहा, गोंय पळय आहा न्हू, आतां ते TCPचो विशय येयला म्हणून सांगता. गोंय पळय आहा, प्रमोद सावंत नरेंद्र मोदीच्या चश्म्यांच्यान गोंय पळयता आनी विश्वजीत राणे अमित शाच्या चश्म्यांच्यान गोंय पळयता. विश्वजीत राणेन तर प्रतापसिंग राणेच्या चश्म्यांच्यान तर गोंय पळयल्लें जाल्यार ताका गोंय वेगळें दिसतलें. जाल्यार तो ही डिसिजनां पळय घेता ती घेवचो नासलो. कारण प्रतापसिंग राणेच्या टायमार फॉरेस्टान इतलो कडक कायदो आसलो, 2 झाडां वयर कोण मारपाक शकनासलो. म्हणून ही जॅकब म्हणून गव्हर्नर आसलो गोंयचो, तुमी काडा इतिहास. जॅकब आनी जॅकबाच्या टायमार प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री आसलो आनी तेंच्यांनी हे कायदे स्ट्रिक्ट केल्ले म्हणून हे गोंयचे दोंगर बी आयज आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण तेणी हांव मागता मिडियांच्यान तेचे कडेन, कित्याक तो एरोगंटो कोणाक मेळना काय ना, तेचे तो व्हडले आयले, कळ्ळें न्हू, तुमकांय खबर आसतली. आनी हे तुमच्या माध्यमांतल्यान तेच्या पर्यंत पावतले मागता. गोंय प्रमोद सावंतान नरेंद्र मोदीच्या चश्म्यांच्यान पळोवचें न्हू आनी विश्वजीत राणेन अमित शाच्या चश्म्यांच्यान पळोवचें न्हू. गोंय पळयता जाल्यार दोगांयनी प्रतापसिंग राणेच्या चश्म्यांच्यान पळोवचें. मागीर सारकें गोंय कशें राखपाक जाय पळय तें ज्ञान येतलें. थँक्यू.